नंतर 3 तारखेक मारदोळ हांगासर तिसरें ऑफिस ओपन जातलें आणि कार्यकर्त्यांचो जर उत्साह पळयत जाल्यार म्हाका दिसता की आमची मोख सामकी लागीं आसा आणि आमचे जे विजयाची उद्दिश्ट आसा त्या उद्दिश्टा कडेन आमी म्हणजे खूब बेगीन पावता अशें आमकां दिसता। ज्या ज्या जाग्यार आमी वतात घर घर चलो अभियानाच्या अंतर्गत आमी जवळ जवळ आता 3,500 घरां आमी कव्हर केल्यात। ज्या ज्या जाग्यार आमी गेल्यात त्या जाग्यार आमकां उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद मेळ्ळा आणि प्रत्येकान आमकां भरभरून आशीर्वाद दिल्या। आमी जागृत आसपाक जाय। येणारो काळ जो आसा तो आमी प्रत्येक फावटी म्हटला की रातूंत दीस सुद्धा वैर्याचे आसात। अशा ह्या परिस्थितीत आमी फुडें सरलेले आसात। आमकां हांगासरल्या सगळ्या देव देवतांचे आशीर्वादूय आसात आणि आमी जी मोख दवरलेली आसा ती अशीच फुडें व्हरुया आणि आमच्या नानांक आमी संदीपाक विजयी करतले हातून मात्तूय दुबाव ना।